नमस्कार मित्रांनो, हांव सूरज नांद्रेकर परत एकदा तुमकां येवकार गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत. आज आमचे सोयरे आसा बाब सिद्धेश श्रीपाद नायक, जे जावन आहा आमच्या युनियन मिनिस्टर बाब श्रीपाद नायकाचे चले, आनी ही हिमसेल्फ इज इंटू पॉलिटिक्स. BJPन आसा. ही हॅज बीन ZP chairperson for North Goa. And today we are going to discuss with him various political decisions taje, and whether what he plans for future, and how it is majorly to be the son of a union minister who has been holding the fort for about 25 years now. Welcome Siddesh Bab. Thank you. पहिलो question माझा तुका, how it is to be the son of Shripad Naik, who has been one of the tallest BJP leaders in Goa? Actually तशें पळोवपाक गेल्यार दोनूय सायडी आसा ताका. इट इज कायंड ऑफ डिफिकल्ट ऑल्सो, आनी एक ताका एक एडवांटेजूय आसा. सो कशें जाता की एडवांटेज म्हणत जाल्यार माय फादर इज अ MP मिनिस्टर, इज वन ऑफ द यंग Most experienced. येस इन BJP, आनी इतले पयलींच्यान BJPचें काम जें गोंयांत स्टार्ट जालां हें सगळें पयलींच्यान पळोवपाक मेळ्ळा. आनी त्या सगळ्या हितूंतल्यान आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना, आनी ही सगळी वाटचाल ल्हानपणाच्यान आमी पळयल्या. सो वी नो ईच एंड एवरीथींग, कितें पार्टी कशी उबी जाल्या ती आज. डिसएडवांटेज हें म्हणपाक शकना, बट मातशें डिफिकल्ट खंय जाता की जेन्ना आमी मोरल्स, व्हॅल्यूज, एटिकेट्स आमी जेन्ना म्हणटात, एक पक्षाची एक शिस्त आसता, त्या सगळ्या हितूंतल्यान खंय तरी आमकां एक स्टेप फाटीं सरचें पडटा, किंवा कितें जर मनान आसलें जाल्यार तें तशें. So basically you have to pay the price also of being a son of the union minister. प्रायस पे करची पडटा काय ना तें तशें त्या हितून हांव म्हणना, बट डेफिनेटली वेन वी आर वर्किंग फॉर भारतीय जनता पार्टी, आमी आय एम प्राऊड टू से दॅट आय एम अ RSS स्वयंसेवक. आनी जेन्ना संघाच्या शिकवणींतल्यान आमी फुडें सरता, म्हाका दिसता एक पक्षनिश्ठा, देशनिश्ठा जी आसा ती, बिकॉज आमची पार्टी जी आसा ती आमी सदांच म्हणटात नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट. सो वी ऑलवेज हॅव टू कीप द नेशन ऑन फर्स्ट पोजिशन. आमी पयलीं देशाचो विचार करपाक, प्रायोरिटी, मागीर पार्टी आनी मागीर आमी. सो त्या हितूंतल्यान म्हाका दिसता येस. सिद्धेश बाब, तुम्ही उत्तर गोंयाच्या ZP अध्यक्ष असले. देन यू रिझाइन, देन समबडी एल्स बिकेम. यू आर अ ZP नाव. आणि असे वृत्तपत्रांतल्यान आनी न्यूज अशी बातम्यो येतात की तुम्ही यू आर आयिंग द कुंभारजुवा सीट. इज इट ट्रू? Yes, I mean, I have been working in Kumbharzuwa for last 15 years, more than 15 years. Yeah. And twice I have been denied the ticket. Okay. There are various reasons for that, and which are justifiable. हांव कितें पार्टेक दोश दिना की म्हाका तिकेट दिवना म्हणून, ताच्या फाटल्यान कारणांय आसा. बट एक हें आसा की there is a point where people will not understand and people will not accept. So पूण हे जे आसा, यू आस्किंग फॉर कुंभारजुवा सीट, BJPचे कशें आहा, दे से दॅट नो फॅमिली राज अशें. वेन यू टॉक अबाउट दॅट फॅमिली राजाचें म्हणत जाल्यार देर इज अ थिंकींग दॅट युअर फादर इज सर्वींग मिनिस्टर इन द BJP. सो देर इज अ थिंकींग दॅट BJP की ताचे चलाक मेळोंक जायना. सो दॅट इज वाय यू आर बींग डिनायड अ टिकेट? ना, सी, फॅमिली राज इज वेन तुम्ही डायरेक्ट एक पॅराशूट लिडर म्हणून जेन्ना वयल्यान सकयल वता तेन्ना इट कॅन बी कॉल्ड एज अ फॅमिली राज. आय हॅव बीन वर्किंग इन द पार्टी सिन्स 2003-2004. स्टुडंट सेल जेन्ना आमी पार्टीचे आशिल्ले तेन्नाच्यान. त्याच्या पयलीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचें काम हांवें केल्लें आसा. आय वॉज स्टेट एक्झिक्युटीव मेंबर ऑफ ABVP. I was elected as General Secretary of Goa University Student Council in 2003. I was a university representative that time from Salgaonkar Law College. And since 1994,
वेन आय वॉज इन 4th स्टँडर्ड तेन्नाच्यान हांव संघाच्या शाखेर वचपाक लागला. सो हे जे समाजकार्याचे एक किंवा सोशल वर्क जेका आमी म्हणटा सामाजीक जे आमी काम करता तें हांवें ल्हानपणाच्यान पयला ल्हानपणाच्यान केल्लें आसा. आनी जेन्ना आमी फॅमिली राज म्हणटा तेन्ना डायरेक्ट हांव कितें एसेंब्लीची टिकेट मागना. आय हॅव बीन इलेक्टेड अनअपोज एज पंच मेंबर ऑफ ओल्ड गोवा विलेज पंचायत. आय हॅव बीन इलेक्टेड एज जिल्हा पंचायत विथ हायेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मार्जीन म्हाका हायेस्ट आशिल्लें. आय हॅव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत. पार्टीच्या हेजेर तशें म्हणपाक गेलें जाल्यार आय वॉज स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑफ युवा मोर्चा. देन मंडळ अध्यक्ष ऑफ कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी in 2015. I have been the national executive member of BJYM, Bharatiya Janata Yuva Morcha, when Anurag Thakur was national president. आणि हे सगळें करता आसतना and after that I was appointed as state secretary of BJP. Now I am the state media convener of BJP Goa. So Siddesh Babu, you are trying to say that you have carved a niche and you have maintained a separate identity away from your father's. Exactly. See, my father being one of the tallest leaders in BJP, a member of parliament for last 30 years, union minister for last 4 terms, 3 terms plus Vajpayee government, is a added advantage. हांवें ती म्हज्या खातीर अंडू एडवांटेज करून घेवपाक जायना अशें म्हाका दिसता. इट्स अ एडेड एडवांटेज. हांव ना म्हणना. बट हें जें आसा तें जर हांवें दुसरो जो आमचो कोणी कार्यकर्तो आसत ताजो जर खंय तरी हक्क मारपाक जर हांव ट्राय करता हो हें घेवन जाल्यार म्हाका दिसता दॅट इज रॉंग. आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान इतलीं वर्सां हांवें पार्टीचें अन्य संघटनेचें जें काम केलां आनी त्या हितून म्हाका दिसता पीपल नो मी आनी पीपल हॅव डिमांडेड. हांव एकटो म्हणना. आता राजेश फळदेसाय इज कम फ्रॉम काँग्रेस टू BJP. Yes. Okay. So the Kumbharzuwa seat most probably will go to in all certainties. It looks like Rajeshak seat ditle because he has come from Congress. Okay. If you are denied the ticket again, what would be your move? No, see, कशें आसा, I am always positive की ही टिकेट म्हाका मेळटली. आतां फाल्यां फॉर दॅट मॅटर टिकेट जेन्ना डिस्ट्रिब्यूट करपाचें आसता दॅट टायम देर आर वेरियस स्टेप्स प्रोसिजर्स भरपूर आसता आमच्या पार्टीचे. तुजो सर्वे जाता, देन ताजें वॅल्युएशन जाता की कशें कितें जातलें. ह्या सगळ्या नंतर वी कॅन से की बाबा हां अमक्याक टिकेट पार्टी दिवपाक शकता. इट इज व्हेरी प्रीमेच्युअर टू टॉक. अशें म्हणजे nobody is finalized as of now. Exactly. Your father during an interview with me only at your house, ताणे म्हटलें की Suraj, this is going to be my last election. I'm not good. I have that recording if you want, and I'm not going to contest again. Are you going to stake claim for that ticket after that? See, if he is not contesting. See, आमच्या पार्टेन आमी क्लेम करिना. People demand. Okay. It is people's demand. फाल्यां लोकांनी सांगलें की बाबा म्हाका कुंभारजुवा मतदारसंघान सिद्धेशाक टिकेट दिवची. हें पार्टी कडेन पावोन आनी ते योग्य त्या पद्दतीन इन दॅट चॅनल पार्टी वील डिसायड. इट इज नॉट अ कशें आसा, माय फादर इज रिप्रेझेंटींग नॉर्थ गोवा फॉर लास्ट 30 years. Yeah. It is not a family seat. Yeah. So I cannot claim it. But his popularity is there. Yeah, his popularity is there. He has earned it. Yeah. He has earned that respect. He has earned that popularity with his work. आता जर म्हाका तो क्लेम अशें म्हणना, पण म्हाका जर त्या जाग्यार पावपाक जाय, I have to do the same hard work. Yes. हांव कितें न्हिदेंतल्यान उठून हांव क्लेम करपाक शकना. करेक्ट. सो इट इज द हार्ड वर्क वीच
विल डिसायड. आणि दुसरें आसा की पीपल ऑफ नॉर्थ गोवा हॅज ऑलवेज बीन बिहायंड हिम. सो म्हाका दिसता that speaks volumes because last election सुद्धा ताची 1 लाखा वयर ताची मार्जिन विनिंग मार्जिन आसली. सो इट स्पीक्स वॉल्यूम. आमी उलयता आसतना वेन वी टॉक अबाउट मनोहर पर्रीकर भाई आनी भाऊ श्रीपाद भाऊ, see we know that they are the tallest leaders of BJP in Goa. There are others of course like Lakshmikant Parsekar and all, there are others, but the thing is we talk about these two guys very highly. पण जेन्ना मनोहर भाई अंतरले लोकांक दिसलेलें की उत्पलाक ती सीट मेळटली. ओके, खूब जाण म्हणटा ताका इनजस्टीस जालें. Did you somehow feel that after the leaders have passed away, the children have got a raw deal in BJP? कित्याक उत्पलाक मेळोंक ना. You have been claiming for the ticket for a long time. तुकाय ती अजून पासून तरी मेळना. So what is your thinking? ना, हांवें जशें पयलीं म्हणलें की आमचे सिनियर लिडर्स जे आसा, आतां फाटल्या इलेक्शनाक देवेंद्रजी फडणवीस जे आतां महाराष्ट्राचे CM आसा, तांणी एक इंटरव्यून म्हणिल्लें की भारतीय जनता पक्षान फॅमिली राजाक जागोच ना. हें तांणी स्पेसिफिकली कॅटेगॉरिकली म्हणिल्लें. बट जर तर कोणूय त्या प्रकाराचें काम करता, त्या काम करून इतली वर्सां त्या मतदारसंघान आनी लोक ते डिमांड करता, जाल्यार डेफिनेटली वी वील हॅव टू थिंक अबाउट इट. हांव एक मदीं मान्य नितीन गडकरी जे आमचे केंद्रीय मंत्री आसा, तांचो एक रील पळयलो. तातूंत ताणें म्हणलें कितें की आपूण आपल्या चल्याक तरी पॉलिटिक्सान हाडचो ना. फाल्यां जर आनी कोणाचो चलो भितर सरपाक सोदता जाल्यार ताणें पयलीं काम करचें, लोकां मदीं आपलो विश्वास निर्माण करचो, आनी मागीर पार्टी ताच्या बद्दल विचार करतली. सो बेसिकली यू आर सेइंग की आपूण बापायच्या नांवाचेर तिकेट मागना पार्टी कडल्यान, आनी आय एम क्लेमिंग तिकेट बेस्ड ऑन माय वर्क, नॉट माय फादर्स आयडेंटिटी. डेफिनेटली. आनी उत्पलाच्या बाबतींत तुमी जशें विचारलें, उत्पल येस डेफिनेटली उत्पलाक सगळे वळखतात. उत्पलान क्लेम केल्ली टिकेट, उत्पलाक पार्टीन उत्पलाचे कडेन उलोवपूय जाल्लें. आनी एज पर माय नॉलेज, आय डोंट नो, म्हाका एक दोग तीग जाणांनी सांगलें, आय वोंट टेक देयर नेम्स, की उत्पल वॉज ऑफर्ड सम अदर सीट. अशें ना की ताका टिकेट दिवना, फक्त ही वॉन्टेड टू contest in Panjim. Father seat. Yes. And Utpal has been working on ground level. Now he's working. Yes, but during his father's time, he was never seen on the ground, correct? Maybe Manohar Bhai was not allowing him. Not हांव अशें म्हणपाक शकना, इट इज देयर फॅमिली हें. बट तो आसतालो संघ आनी हें सगळें म्हणून ताणें काम केलां. ओके. येस. मिस्टर श्रीपाद नायक भाऊ जे आमी म्हणटा, 30 वर्सां जालीं आतां ही इज इन टू पॉलिटिक्स. ही इज एन MP. ही हॅज वर्कड फॉर गोवा. हीज पॉप्युलरिटी कॅन बी सीन विथ हीज मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री. आनी एक सारको लॉंगस्ट सर्वींग असो ते केन्ना खंय तरी एक खंत आहा की तो गोंयचो केन्ना CM जावना म्हणून. खंत म्हणल्यार म्हाका पर्सनली अशें दिसता की ही वूड हॅव बीन द तर जावपाक जाय. he has a big popularity, huge popularity in Goa. तुम्ही पळय मार्जिन ऑफ विक्ट्री सांगता. I am not saying it from my side, but the victory, the votes, talk about, of course we don't know about South Goa, but at least North Goa is winning by a margin. Yes, huge margin. सो ताच्या खातीर दिसतालें की केन्ना तरी, आनी जेन्ना मनोहर भाई जेन्ना अंतरले तेन्ना आमकां दिसलेलें की श्रीपाद भाऊ वूड बी ब्रॉट इन. पूण तशें जालें ना. पूण तेन्ना तांकांय खंत जाली आसतली आनी फॅमिलीकूय जाली आसतली. ना, सी माय पर्सनल ओपिनियन हांव सांगता की माय फादर मिस्टर श्रीपाद नायक, आय हॅव सीन हिम वर्किंग फ्रॉम, म्हळ्यार हांव ल्हान आसतनाच्यान हांवें पळयलां हांव he has worked for the party. पार्टी वयर हाडपाक लागून बिकॉज आय नो आमी ल्हान आसतना
आमी जें कितें आशिल्लें आमकां स्कुलाचें हें आसतालें किंवा अन्य कितें फॅमिली फंक्शन आसतालें, आमी आमच्या आवय कडेन कॉर्डिनेट करताले. म्हळ्यार आमी कितें आसा तें आवयक सांगताले. ही वॉज बिजी विथ पार्टी वर्क नाल्यार सोशल हातून चड असल्या कारणान आमी तशें डायरेक्ट सांगपाक शकनाशिल्ले, कित्याक टायम दिवपाक मेळनाशिल्लो तितलो. आनी वी हॅव सीन हिम वर्कींग फॉर पीपल. म्हाका अशें दिसता की ही शूड हॅव बीन अ चीफ मिनिस्टर लाँग बॅक. बट अल्टिमेटली हांवें जशें पयलीं म्हणलें की आमी स्वताच्या पयलीं आमी पार्टेक दवरता. सो पार्टी हॅज टेकन द डिसिजन आनी वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. आता जशें तुमी म्हटलें तर श्रीपाद भाऊन खूब काम केलां. ही हॅज लॉस्ट ऑल्सो फ्यू थिंग्स. लास्ट हितून यू लॉस्ट युअर मदर. डज ही फील दॅट वॅक्यूम आनी खंय तरी बिकॉज हांव जितले फावटी दिल्ली गेला घरा तेन्ना ती आमकां दिसताली आनी शी यूज टू ऑलवेज वेलकम अस. डू यू फील दॅट वॉइड नाव भाऊ आनी तुमी सगळे? डेफिनेटली बिकॉज कशें आसा टुडे श्री श्रीपाद नाईक इज श्रीपाद नाईक बिकॉज ऑफ माय मदर. कारण केन्ना नवीन पार्टी किंवा आमी खंयच्याय हातून सामाजीक हितून काम करता आसतना ती जी घर सांबाळटाली पळय न्ही, लोक घरा येवप, तांकां च्या तांकां थंय अटेंड करपाक, वेन ही यूज टू नॉट देर एट होम शी हॅज टू हँडल एवरीथींग. तांकां च्या दिवप, तांचें काम आयकून घेवप एन्ड देन आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान खंय तरी म्हाका दिसता आज माय फादर खंयच्या ज्या स्ट्रेचराचेर आसा, मेजर रोल इज ऑफ माय मदर्स रोल. डज ही से समटायम्स दॅट ही मिसीस बिकॉज तो सदां मे बी समटायम्स तुमकां टायम दिवंक मेळनासलो पण बायले कडेन केन्ना तरी उलयतालो आसतलो. सो ही मस्ट बी मिसींग अ लॉट. आनी ताजे कडेन चड अशें क्लोज. ही मिसीस आर व्हेरी व्हेरी मच. आनी आमी खूब म्हणजे इतली पोकळी निर्माण जाली की वी कॅनॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स. म्हाजो एक लास्ट क्वेश्चन तुका, टायमूच जाता. सो वी जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू लायक युअर फादर इज सो सिंपल. आमी जाणा की आतां सद्या मिनिस्टरांचे भुरगे स्टेट मिनिस्टर युअर सन ऑफ अ युनियन मिनिस्टर. इतलो सिंपल भोंवप हें करप. हाऊ डू यू गेट दिस इज told to you at home or it has been थोडे जाण बेश्टी नाटकाय करतात. हांव तुका सांगता, थोडे जाण चप्पला घालून, तुमी जाणा पॉलिटिशियन चप्पला घालून शर्ट भायर घालून मागीर ते पॉलिटिशियन नाचता तेन्ना ते शेरवाणी घालून भोंवतात. तशी गजाल. इज इट नॉर्मल ऑर इज इट समथींग टू डू वीथ पॉलिटिक्स? सी आय वील टेल यू कशें आसा. वेन यू आर इन पॉलिटिक्स and if you want to survive in politics जाल्यार तुमचे कडेन थोड्यो गोश्टी आसपाक जाय. पयलीं म्हणल्यार यू हॅव टू एप्रोचेबल. तुमी एप्रोचेबल आसपाक जाय लोकां खातीर. तुमी डावन टू अर्थ आसपाक जाय. आनी आमकां आमचे लिडर सदांच सांगता की तकलेर आयस आनी जिबेर साखर. तकली ही सदांच थंड आसपाक जाय आनी जीब ही सदांच गोड आसपाक जाय. म्हणजे तुमी लोकांक जशें हँडल करतात तें लोकांक तूं आपलोसो दिसपाक जाय. आनी दीस इज नॉट ओन्ली इन पॉलिटिकल फिल्ड. इन खंय म्हणल्यार हांवें जशें म्हणलें की म्हजे वडील श्रीपाद नायक आनी म्हजी आवय विजया ती आतां आमच्या वांगडा ना. हांणी आमकां पयलींच्यान हें शिकयल्लें आसा की कोणूय आसूं, केदोय व्हडलो दुश्मन आसूं, तो तितलोच रिस्पेक्ट तांकां दिवपाक जाय. आपल्या पेक्षा एजीन व्हडले आसा किंवा एजीन ल्हान आसूं, तांकां सगळ्यांक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. आनी त्या हेजेर आमी आज पर्यंत चलिल्ले आसा.
दीस इज ओके. हे तुका पेरंट्सांनी शिकयलें, ही शिकवण दिली, पॉलिटिक्सान येयलो तुका गोडसाण दवरपाची, थंड तकली दवरपाची, ही एक गजाल जाली. बट इट इज हय अपियरन्स एक आहा. आनी दुसरी गजाल म्हणटा, यू आर अ सन ऑफ अ व्हेरी बीग पॉलिटिशियन इन गोवा. सिंपल रावप हे फॅमिलीन शिकयला, पण हाव हॅव यू मॅनेज टू स्टे अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सीज? सी कॉन्ट्रोवर्सीज पयस दवरपाक सगळे मिडियाचो एक्चुअली कितें आसता, मिडिया कोण पॉलिटिशियनाचो चेडो कितें करता, कोण हे कितें करता, हेजेर तकली चड आसता. कॉन्ट्रोवर्सीजाच्यान पयस रावपाक एकूच उपाय, स्टे ट्रू, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आनी जें कितें मनान आसा तें डायरेक्ट तोंडार उलोवन दाखोवपाक जाय. आपूण फुडें एक आनी फाटीं एक हें केन्ना करपाक जायना. आनी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. आतां थोड्यो गोश्टी कश्यो आसा, थोड्यो गोश्टी आमचे कडेन जायना, त्यो जायना म्हणून सांगपाक जाय. करुया रे, जातलें, 8 दिसान करता, 10 दिसान करता. मागीर तो फुडलो मनीस ज्या होप्साचेर रावता पळय न्ही, तें करपाक दिवपाक जायना. तो कितलो मागीर भितरल्यान तुटता, तें काम जायना तेन्ना. तें म्हाका दिसता दॅट इज मोर पेनफूल. सो बी ट्रू आनी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. हें ना, हांव तुका क्वेश्चन कित्याक विचारलो, हालींचे दिसतेपण नॉट जस्ट गोंयान हरशीं ना, पूण गोंयच्या भायर सुद्दां मिनिस्टराचे भुरगे, मिनिस्टराचे दे आर इनवॉल्व इन लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, जॉब्साचो स्कॅम म्हण, आनी कितें स्कॅम म्हण, आनी खुबशे गजालींनी आहा. आनी जेन्ना मिनिस्टर एम एल ए सुद्दां जालो, ताचो चलो दुसरे दिसा BMW घेवन भोंवता, मर्सिडीज घेवन भोंवता. बट यू so far we have been seeing you. See, I started my career when your father became an MP, late 90s. Then I have been seeing him for a long time now. So I know about your thing. You were so simple पयलींच्यान धाकटेपणांसून. So I know what it was. So how is that? माझा तो appearanceाचो क्वेश्चन तो असलो. म्हाका दिसता ह्या सगळ्यातूंतल्यान जेन्ना आमी लोकां कडेन वता न्ही, किंवा कोणाक आतां तुमी जशें म्हणलें की तुमी म्हाका ऑब्जर्व करता, पयलींच्यान तुमी म्हाका पळयता, जेन्ना आमी खंय वता आसतना लोकांक दिसपाक जाय की हो आपलो मनीस म्हणून. तुमी कम्फर्टेबल आसूं नासूं, पण फुडलो मनीस तुमकां जो मेळटा किंवा फुडलो मनीस तुमचे कडेन जो उलयता तो कम्फर्टेबल आसपाक जाय, जेणे करून तो ओपनली ताजी जी व्यथा आसा किंवा ताजें जें काम आसा तो कम्फर्टेबली तुमचे कडेन मांडपाक शकता. अजून खूप उलोवचें आसलें सिद्धेश भाऊ कडेन, पूण आमचे कडेन वेळेची मर्यादा. आनी आयच्या आमच्या ह्या कार्यावळींत सिद्धेशान पटोवन दिलें आमकां की एक मिनिस्टराचो चलो जावन सुद्दां तूं कसो डावन टू अर्थ रावूं शकता. ताणें खुबशीं क्वेश्चनां घेतलीं आनी ताणें आपल्या तरेन हाताळ्ळी, आनी हेज्या खातीर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. ताणें तुजो मोलादीक टायम काडून तूं हांगा आयलो. आमी जाणा तूं खूब बिजी आसता, आनी अशेंच पळयत रावात गोंयकारपण. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.